आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हाच्या खाला चिकोळणा बोगमाळे पंचायतींत कार्यावळ जाली। नोडल ऑफिसर म्हूण शेरू शिरोडकर हिची निवड जाल्या। आरडीएक्स खातीर बोगमाळेच्यान प्रसाद नायक। अंडर आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोय ह्या योजने खाला जी CM आमच्या मोदी सरकारान केल्ली आसा आणि ते आमचो गोवा हो स्टेट सुद्धा तेतून भागीदार जाल्लो आसा। तर ह्याच प्रोग्रामा खाला आयज आमच्या फिशरमॅन भावांची पहिली मिटींग जाली आणि बेजिकली हो प्रोग्राम पयलीं सांगलेल्या भशेन 2 वेज आसा। एका हातीन ताळी वाजची ना, गव्हर्मेंट जे स्किम्स दिता त्या आमच्या गांवच्या लोकांनी ते घेवपाक जाय। ह्याच्या खातीर पयलो आमचो गांवांत भरपूर आमी कोस्टल एरिये लागून आमचो जे खूब गांव भाव आहा आणि तेंचे जे फिशर रिलेटेड जे कितले प्रश्न आसले ते सोडोवपाचो आज पयलो प्रयत्न आमी केलो। तेतून आयज आमची नोडल ऑफिसर म्हणून शेरू शिरोडकर मॅडम अपॉयंट जाल्ली आहा। प्रत्येक शेनवारा ती मॅडम आमच्या ह्या ग्रामपंचायतीत विलेज पंचायत चिकोलना बोगमालो ह्या ग्रामपंचायतीत आसतली। जे कोणाचे कितें इश्यूज आसा फिशरी रिलेटेड न्हू, भायरचे कितें जे पेंडींग प्रॉब्लम्स आसा, डेव्हलपमेंट वर्क्स आसा, तेंच्यांनी मुद्दाम येवन मेळचे आपल्या प्रत्येक पंच मेंबराक जावन सुद्दां ती घेवन ताका मेळ्ळें जाता। जाल्यार ती पूर्ण प्रयत्न करतली की प्रत्येक जाणांचो प्रॉब्लम हो सॉल्व जातलो। आयज पयलो प्रोग्राम जाल्लो आसा। Been appointed by Office of the Honorable CM as a Mitra for the village level. The basic intention of this program of appointing me as a Mitra, or there are many, and every Mitra is given one village or one taluka as such. So basically there are many schemes which are there with the government, either central government or state government, but those schemes have to reach down to the every needy person, whoever is the deserving person under that. So there is little gap in between, so the real purpose is achieved. So that's why this Mitra comes in play, and taking advantage of that, so today we had coastal since this is a coastal village, so first scheme what I have taken up is this fishermen's awareness scheme. So basically step by step we are going to next target will be CM address. In CM's address, CM has said that the village should be open defecation free. So next target will be that.